कलाकारांचे शिष्टमंडळ स्थापित करून कला अकादमीत केल्ले दुरुस्ती काम मंत्री गोविंद गावडेन 10 दिसां भितर दाखोवचें ना तर कला अकादमी भायर निषेध करपाची शिटकावणी आम आदमी पक्षान दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। खूप जण हुस्को इतल्या खातीर आसा फाटल्या 8-10 वर्सां पयलीं कला अकादमीचे ब्लॅक बॉक्स आशिल्ले आनी जशें बरें राजांगण कशें आशिल्लें थंय नाटकां जातालीं आनी लोक थंय वताले। मदीं ते रिनोव्हेशनच्या नांवान ते कितें तरी केलें आनी ते सपाट करून उडयलें आनी ताची ब्युटीच उडयली। कला अकादमी ही ब्युटी ताचो आत्मो आसा पळय तो सब करून खंयच्या वास्तूक येना। म्हणून आमकां हुस्को दिसता की कला अकादमीचे कितेंय करून हे राजकीय लोक कितेंय करून उडयत म्हणून भिरांत दिसता। चार्ल्स कुरियन नांवाचें जे फाउंडेशन आसा पळय ते मुद्दम थंय गेल्ले पळोवपा खातीर। ही पॉलिटिकल पार्टी न्ही आनी कोण न्ही म्हणून जे चार्ल्स कुरियन भाऊसाहेब बांदोडकरान आमच्या खातीर स्वप्न पळयलें आमी कला अकादमी जगता ती कशी जावची न्हू तेजें विद्रुपीकरण जावचें न्हू इतलेच खातीर आमकां कळपाक जाय बाबा भितर कितें करतात। चार्ल्स कुरियन फाउंडेशन बांदपाक येना म्हणून बाब गोविंद गावडे तूं तोंडांचे कितें उतरां काडटा ते मातशें चिंतून काडात। तर खूब वायट दिसलें की आमचो गोंयचो एक मिनिस्टर गोंयचेच येदो व्हडलो नामनेचो आर्किटेक्ट ताजी फकाणां करता। बाब गोविंद गावडेक याद आसूंक जाय की चार्ल्स कुरियनाक पद्मश्री मेळ्ळा, ताच्या मागीर पद्म विभूषण मेळ्ळा, ताच्या मागीर गोमंत विभूषण मेळ्ळा। म्हणजे ह्याच गोंयच्या सरकारानूच तांचो हे केल्लो आसा, ऑनर केल्लो आसा। आणि पद्मश्री केन्ना मेळ्ळो जाणा 1972 and 1972 चार्ल्स कुरियन गॉट पद्मश्री फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1972 बाब गोविंद गावडे जल्माक सुद्धा येवंक नाशिल्लो तेन्ना चार्ल्स कुरियनाक पद्मश्री मेळ्ळो। गोविंद गावडेन एक डेलिगेशन वरचे कलाकारांचे चार्ल्स कुरियन फाउंडेशनाचे जे जाळवंडर आसा तांचे तियात्रिस्टांचे नाटककारांचे आणि जे लोक जे स्टेक होल्डर आसा कला अकादमीन तांचे एक डेलिगेशन व्हरचे थंय आणि तांकां दाखोवचे की कितें रिनोव्हेशन चालू आसा ते। कारण ही कला अकादमी बांदता ती लोकांच्या पैशांनी बांदता आणि ही कला अकादमी जी रिनोव्हेट जाता ती कलाकारा खातीर रिनोव्हेट जाता। इतलेंच।